पाठाचें नांव जावन आसा पिकनीक. म्हाका सांगात, तुमची शाळेची पिकनीक गेल्या फावटी खंय गेल्ली? थंय तुमी कितें कितें पळयलें? आनी पिकनिकेक वतना तुमच्या वांगडा कोण कोण गेल्ले? तुमकां ह्या बद्दल सगळें खबर आसा. आयज हांव तुमकां एके शाळेची पिकनीक बोंडला गेल्ली, थंय तांणी कितें कितें मजा केली तें हांव तुमकां सांगतलें. तुमी जाणात, गोंयांत पिकनिकेच्यो जायत्यो सुवाती आसात, जसो वज्रो, मागीर ही न्हंय, मागीर हे खोतीगांवचें अभयारण्य, हे भगवान महावीर नॅशनल पार्क, मागीर हे नेत्रावळीचें अभयारण्य, ही दर्यावेळ, अश्यो जायत्यो सुवाती आसात. हांव ज्या शाळे बद्दल सांगतां, आमचे शाळे बद्दल सांगता, तर आमचे शाळेची पिकनीक बोंडला वचपाचें अशें थारलें. आनी तें थारत सावन सगळीं भुरगीं सामकी उमेदी जाल्लीं. तांच्यांनी सगळी तयारी करपाक घेतली. सगळीं जाणां आपआपले खाणाचे डबे, उदका बाटल्यो घेवन बशीन बसलीं. आनी बशीन बसतकच मांडे, पदां, धुलपदां गावंक लागलीं, म्हणजे पदां गावंक लागलीं. आनी मजा करीत बसीन ती मॉडर्न घेवन उसगांव तिस्कार तांची बस केन्ना बोंडला पावली हें तांकां कळ्ळेंच ना. बशींतल्यान देंवना फुडें पीटी सरान भुरग्यांचे 4 गट केले, म्हणजे 4 जाग्यांचेर, 4 सुवातींचेर भुरग्यांक वेगवेगळी उबी केली. लाझार, झरिना, सुरेश, वंदना हांकां दर एका गटाची मुखेली केली. मुखेली म्हणल्यार लिडर. आनी तेन्नाच थंय लायिल्लो एक थंय लायिल्ली पाटी आशिल्ली, पाटी म्हणल्यार बोर्ड, ताचेर बोट दाखोवन रिनान तांचे टिचरीक विचारलें, बाईक विचारलें, बाई, बोर्डार ही जनावरां कित्याक चितारल्यात? कित्याक काडल्यान? चितारल्यात म्हणल्यार काडल्यात. तेन्ना बाईन ताका समजावन सांगलें, ह्या जाग्यांत खंय खंय कसलीं कसलीं जनावरां आसात तें ह्या नकाशान दाखयलां. पळयात, इंग्लिशीन बरयलां, पूण कसलीं कसलीं जनावरां आसात त्या जनावरांचीं नांवां तातूंत बरयल्यात. आनी ही जी पाटी आसा ती पळोवन सगळ्यांनी पळोवन घेतलें खंय खंय कितें आसा तें. आनी सगळीं भुरगीं खोशयेन भोंवपाक भुरग्यांनी सुरवात केली. सुरवेक तांणी मानगी 2 आसली काय कितें म्हणप, मानगी. तर पयलीं तांणी मानगी पळयली आनी मागीर रानदुकरांय बी पळयली. हो रानदुकर पळयात, मानग्याचें तोंड म्हळ्यार करवत कशी. पळयात, बारीक बारीक कितलेशेच दांत आसात ताच्या तोंडान. पळयले तुमी केदे व्हडले दांत आसतात ते, मुखार 2 आनी सगळे बारीक, बाकीचे ल्हान ल्हान, करवत कशी. मागीर रानदुकराचे दांत पळयात, केदे व्हडले आसात ते. पळयले न्ही? अशोक ते दांत पळोवन म्हणटा, रानदुकराक येदे व्हडले दांत आसतात हें म्हाका आजच कळ्ळें. फुडें एक भुरगो म्हणटा, रेडो पळय रेडो. ताजें आयकून दुसरो म्हणटा, आरे तो रेडो न्हय, तो गवोरेडो. हो गवोरेडो रेड्या भशेनूच आसता, पूण आंगान मोठो, तोंड आनी शिंगां मातशीं वेगळीं आसतात. मुखार पळयात, वागाक आनी शिवाक पळोवपाक पांजऱ्या भायर
खूब जमिल्ली. पळयात, शिव तांकां दोळे वाटारून पळयतालो. दोळे वटारून तांकां तो पळयतालो. कांय भुरग्यांनी, मस्त्या भुरग्यांनी ताचेर चणे मारून ताका चाळयल्लो. तेन्ना तो आयाळ फुलोवन गुर गुर करतालो. फुडें जिवाणी पळोवपाक, जिवाणी म्हणल्यार सोरोप पळोवपाक सगळीं भुरगीं गुल्ल जालीं. जिवाण्यांच्यो कितल्योश्योच तरा जाती थंय तुमकां पळोवपाक मेळटा. रिटा म्हायंडोळाक पळयताले. ताका लतान उलो मारलो. हो अजगर केदो मोठो आसात पळयात. लतान रिटाक उलो मारलो. रिटा, हांगा यो, सोरपान केदी फडां फुलयल्या पळय. पळयात, सोरोप कसो उबो रावला. ताणें तोंड मोटें केलां म्हटल्यार फडां फुलयल्या. फुडें वचून ताणें हरणां पळयलीं. फागरे फुटिल्लीं हरणां, फागरे फुटिल्ल्या शिंगाची हरणां. फुडें ताणीं चितळां बी पळयलीं. हीं चितळां, हे पळयात, हें चितळ जाळये लागीं येताले आनी भुरगीं तांकां खावपाक केळ्या साली बी दितालीं. हेवटेन हें पळयात, हें बी हरण. हेवटेन तेवटेन पासयो मारपी कोलो पळोवन कांय जाणांनी कुय कुय असो बोवाळ केलो. कोलोय बी कुय कुय आवाज करता न्ही, तर कोल्याक पळोवन भुरग्यांनी बी कुय कुय असो आवाज केलो, बोवाळ केलो. फुडें भुरग्यांनी खेती, माकड, सोंशे, धवे हुंदीर, चानयो, मोर, कोंबयो, साळी पळयल्यो. आनी दनपार जातकच भुरगीं आपले डबे घेवन अशी वाटकुळी बसलीं. पळयात, जायत्या जाग्यांनी भुरगीं अशी वाटकुळी बसलीं. कांय भुरग्यांनी आपल्या इश्टांक आपल्या वांगडा हाडिल्ले खाण बी वाटले. पिटरान पाव गुठलावन, कागदान पाव गुठलावन हाडिल्लो आनी पाव खावन जातकच तो कागद होपळ्यात हांगाच उडयला. मेधाक तें आवडलें ना. ताणें विचारलें, पिटर, कितें रे, बाईन येतना कोयर खंय उडोवप म्हणून सांगिल्लें? तेन्ना पिटरान तो कागद उखल्लो आनी कोयरा डब्यांत उडयलो. जेवणा फुडें भुरगीं हत्तीचेर बसून सगळो वाठार भोंवली. पळयात, असो हत्ती आसा थंय आनी अशें बसपाक फाटल्यान आसन आसता, ताजेर बसून तुमकां भोंवडी मारपाक मेळटा. थोडीं भुरगीं बसलीं, खूब मजा आयली. मागीर तीं भुरगीं बागेंत गेलीं. तरेतरेचे गुलाब पळोवन भुरगीं सामकीं खोशी जालीं. थंयच एक पाटी लायिल्ली आशिल्ली. पाटयेर बरयल्लें, फुलांक हात लावनाकात. ही पाटी वाचून ते फाटी सरले. भुरगीं फुलां काडूंक फुडें मुखार सरतालीं. मागीर भुरगीं बागेंत गेलीं. थंय तांणी तरेतरेचे गुलाब पळयले आनी ते पळोवन तांकां तांचे भितर जे एक भुरगें आशिल्लें रेखा नांवाचें, तें गुलाब काडपाक धांवलें. थंय फुलां मदीं एक पाटी लायिल्ली आशिल्ली. पाटयेचेर बरयल्लें, फुलांक हात लावनाकात. ती वाचून तें फाटीं सरलें. मागीर भुरगीं पंगडा पंगडांनी खेळ्ळीं. 5व्या तणाचेर लोळ्ळीं. पूण कोणाकूच भान उरलें ना की सांज जायत आयल्या. निमाणे कडेन गुरुजीन पिल्लूक मारून सगळ्या भुरग्यांक एकठांय केली
सगळीं भुरगीं बशीन बसलीं आनी गितां गायत खोशयेन घरा परतलीं.